नमस्कार. पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3च्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार. आजच्या भागान आमी आसा पणजे हांगासर आनी आमचे आजचे किचन पार्टनर ताचो पात्रांव म्हणटा की नुस्तें जेवात आनी शीत तोंडाक लायात. तुमकां कळत आसतलें न्ही हे रेस्टॉरंट खंयचे ते गोंयचे फामाद रेस्टॉरंट एंटीक माड्डोळ जे आसा आमचे आजचे किचन पार्टनर आनी आमी आसा तांच्या पणजे रेस्टॉरंटान. आजचे आमचे सेलिब्रिटी गेस्ट अशा प्रोफेशनान आसा जे प्रोफेशनाक आमी देवाचो दर्जो दितात. समाजाक तांचे कडल्यान खुबशी एक्सपेक्टेशन्स आसता आनी तांचें कार्य तितलेंच मोलादीक आसा. जाणून घेवपाक जाय कोण ते पळयात आमचे आजचे गेस्ट. डॉक्टर शेखर साळकर गोंयांतले एक नामनेचे ऑन्कोलॉजिस्ट, सामाजीक वावुरपी. तांचे एक व्हडले योगदान म्हळ्यार डॉक्टर शरद वैद्य हांचे वांगडा तंबाखू विरोधी मोहीम तशेंच राज्यांत एंटी स्मोकिंग आनी एंटी स्पिटिंग विधेयक तयार करपी जे गोवा स्टेट असेंब्लीत द गोवा स्मोकिंग अँड स्पिटिंग प्रतिबंधक कायदो एकमतान पास जालो. बॉलिवूडाचो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जेन्ना पान मसाल्याची जाहिरात करताले तेन्ना डॉक्टर साळकारान कायदेशीर याचिका दाखल करत अमिताभ बच्चनान ऍड करप बंद केले. गोंयांतल्या मेडिकल फिल्डात तांचे योगदान अतुलनीय. दोतोर एक बरे एंटरटेनर, गायक, डान्सर आनी क्रिकेट प्रेमी. जाणून घेवया तांची फुडी सायड आयच्या कार्यावळींतल्यान. So let's welcome our today's celebrity guest, Dr. शेखर साळकर. Welcome. थँक यू. एकदम फोर्थ. ओके, सो तुम्ही एक पर्टिक्युलर प्रोफेशनान आसा जे तुमकां भरपूर रिस्पेक्ट मेळटा. एक वेगळे तरेचो रोल तुम्ही प्ले करता. एक समाजा खातीर म्हाका दिसता बेस्ट एक्झाम्पल. ऑलवेज सोशली एक्टीव आसता आनी आज म्हाका दिसता गोंयभरान तुमचें एक नांव जाल्लें आसा आनी खरें बरें दिसता की आज तुमी आमच्या शोचेर आयल्या. वी आर रियली ब्लेस्ड टू हॅव यू. आणि आज म्हाका दिसता आमी जेन्ना सेलिब्रिटीज आमच्या हांगासर येता तेन्ना ते एक वेगळ्या रोलान आमी सदांच तांकां पळयता. पण जेन्ना ते हांगासर पावता तेन्ना आमी तांकां एक टोटल डिफरंट रोलान पळयता, तें म्हणल्यार कुकींग करतना. आनी जेन्ना हांव डॉक्टर कडेन कॉलाचेर उलयतालें तेन्ना ताणें म्हाका पयलींच सांगलें कितें गो त्रासान घालता आपल्याक म्हणून कॉल केला. सो खरेंच केन्नाच किचनान वचूंक ना. तुवें एक्चुअली म्हाका फोंडान घाला म्हणटा. आमी ताका फोंडानूच घालप म्हणटा कित्याक हांवें किचन केन्ना पळोवंक ना. आमची बायलां सगळी शी 1 to 10 100 पर्यंत सगळें तीच पळयता. आय कॅन ओन्ली मेक नायस टी. डिपींग ते गरम उदक ती हाडून दिता. आमी फक्त ते भितर घालपाचें तितकें काम हांव बरें करता सारकें. एक्चुअली म्हाका एग्जामीक सुद्दां इतकें टेन्शन येवं ना इतकें आयज टेन्शन हाडला तुमी म्हाका फर्स्ट टायम. म्हणजे बायलेक हांव परते परते म्हणटा जातलो पास आयज हांव जातलो पास काय टेन्शन. 2 च्या घेतले सारक्यो टेन्शन कमी करपाक. ओके, सो तुमच्या प्रोफेशनान सारके बिझी आसता. स्वता खातीर वेळ काडप खूप डिफिकल्ट. पण अशा वेळाचेर तुमी तुमच्या जेवणाचे टायमिंग्स कशे एडजस्ट करता आनी स्वता खातीर टायम कसो काडटा? सध्या तरी हांव एक 16 वरां फास्टिंग करता. ओके. सकाळी एक च्या घेता, बायलेची एक च्या, ओटीन एक च्या घेता, मागीर आमच्या ओपीडीन एक च्या, मागीर 1:30 जेवता. ओके, सो इज इट नेसेसरी म्हणजे फास्टिंग? म्हणजे वजन मातशें वाडलां ते आनी मातशें कंट्रोल करपाक मातशें प्रयत्न कशोशीचे प्रयत्न चालू आहे म्हणटात. ते जायना काय पण नेट धरला मातसो पळोवया. कितले फुडी? नो आय विल लव फूड. आय एम म्हणजे आमी वी कॅन गो एनी एक्सटेंट फॉर हॅव्हिंग गुड फूड. ओके. पयलीं तरी आमी सगळे कडेन वता. आतां आमी 2 जाणां आहा म्हणटकच आमी घरच्या हेवटेन तेवटेन करून करतात. पण भुरगीं आसतना आमी म्हाका दिसता प्रत्येक विकेंडाक सम डिफरंट हॉटेल सगळी टेस्ट करपाची. मुंबय सुद्धा असताना वी हॅव गॉन टू डिफरंट हॉटेल्स. सगळी हॉटेलां टेस्ट केल्या मुंबयची. म्हणजे ॲक्च्युअल फूड लवर. ॲक्च्युअली फूड. कम्फर्ट फूड खंयचो? कम्फर्ट फूड इज नॉन व्हेज. फिश करी रायस इज सामकें अल्टिमेट सारकें. सो फेवरेट फिश खंयचे? फेवरेट फिश चणक आनी चणक. प्रॉन्स. ओके. प्रॉन्स तर अल्टिमेट. हरशीं म्हाका गावट बीट आसा मातसो, युरिक एसिड बी आसा. तरी सुद्धा आय डोंट माइंड दॅट पेन फॉर प्रॉन्स. आय कॅनॉट लिव्ह प्रॉन्स फॉर पेन. लोकांक सांगता हांव प्रॉन्स खाऊ नाका, कुल्ल्यो खाऊ नाका, तिसऱ्यो खाऊ नाका आमी म्हणून ते तांकां सांगता. पण हांव आय ईट दॅट, हॅव पेन किलर घेता पण ते प्रॉन्साक सोडना. माय गॉड. आणि आज डॉक्टराक व्हडलें टेन्शन आसा ते की आज काय डिश जर बरो जायत जाल्यार तांकां किचनान वचून करचें पडटा. फेवरेट तुमची फूड म्हणल्यार तुमी चणक आवडटा, पण त्याच्या व्यतिरिक्त अशी फूड खावपाक जाय जाल्यार कितें स्पेशल तुमची डिश खंयची? आमी फिश करी सुकें, सुंगटाचें सुकें इज माय अल्टिमेट सामकें. ती स्वता वेज पण ती सगळी शिकून तुमकां करपाक ती आमचेर प्रयोग करपी आसा न्ही लोक आमी सारके, पण बरी करतात. ती इज डुईंग गुड. बट द बेस्ट थिंग आमची म्हणजे काकी इवन आवय बी वयताना बरी करताली. तांचें हुमण म्हणजे आमी म्हणटा की वी कंपेर दॅट हुमण विथ एवरीबडी एल्स. रायट.
एक्झॅक्टली. ते आमी भायर वता अमेरिकेक गेलो, ताणें म्हाका हुमण आपूण फीश करी करून धाडली. ते हुमण अशें 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 सगळी कडेन वतालें, म्हणजे कितके पातळ आसतले पळया तुमी. आनी आमची करता हुमण न्हय ते अशें थापो मारलो न्हय की ते थंय उलोवंक जाय. म्हणजे तातूंत आनीक म्हणजे कोकोनट सामकें भरपूर घालून तो बरें सारकें बेस्ट सारकें हुमणाचें सुकें, बांगड्याची उड्डे मेथी, दीस थिंग्स आर सामके फेवरेट. आज आमच्या सगळ्या पळोवपां खातीर एक स्पेशल डिश तुमी शिकून आयला. फाटले 2-3 दीस म्हाका दिसता म्हणजे ते सांगलें एग्जामीक सुद्दां इतकें प्रिपरेशन करूंक ना. ते परते परते वाचून वाचून मातशें कितें केलां, बायलेंचे मातशे बडी मारून अशें करूंक जाय म्हणून कितें कितें आयकून आयलां. ओके, सो पळोवया म्हाका ती मागीर थँक करता काय कितें करता ती मागीर पळोवया. सो खंयचो डिश? सुंगटाचें सुकें इज द इजियस्ट थिंग टू डू. सुकें. तातूंत आतां आमी कितें कितें हाडलां, पयलीं सुंगटाचें हें, दीस इज सुंगटां कोकोनटचें ग्रेटिंग केल्लें, हें पिंक सॉल्ट विच इज पंचामृताचें सगळ्यांत म्हणजे हेल्दी रॉक सॉल्ट म्हणटाचें, ही इल्ली ओली कोथमीर, कांदो, सोलां आनी मातसो मसालो 2 तरेचो. हे कोकोनट, मागीर कांदो, हळद, ही इल्ली मिरसांगची पूड, चिली पावडर, चिली पावडर, बाकीचे मागीर. ओके. सो तेल घालपाचें. हे सगळे पंचामृताचे घाल्यार बरें आमी सगळे. इट इज हेल्दी खंय, तातूंत सगळे इलेक्ट्रोलायट्स, मिनरल. ही उरलेली सुंगटां भितर कितें कांदो मातसो तळसतक जालें की मागीर घालपाचें तें. जेवणा बद्दल केन्ना फसीस आसता? ना तशें आमी जेवणाचें ना, बायल कितें करून घेता तें घालता. आमी चड हें जालें तशें जालें केन्ना बायलेक सांगून आनी सांगचें कितें कंप्लेंट केल्या म्हणजे कितें मेळटा तें पोटाक घालपाचें. पूण चलो कसो, चलो एप्रिशिएटीव आसता. तो तिका ना मम्मा आयज बरें जालें, आयज अशें जालें, दॅट आमचे कडेन अजून पर्यंत तितकें हें येवना. शिकूना अजून. ना तितके कला येवना. हें मीठ इल्लें पंचामृताचें. कितें भयानकशें दिसता न्ही. आय होप. आणि बेस्ट पार्ट की जे मनीस केन्नाच च्याच्या शिवाय केन्ना कितें करूंक ना, ते फर्स्ट टायम डायरेक्टली प्रॉन्स सुके करपाक आयला. आनी म्हाका दिसता आमी लक्की वन आसतली की जे टेस्ट करून पळयतली. होपफुली. तुम्ही म्हाका हे म्हज्या हातांसून कितें कितें ऑपरेशन करपाच्या हातांसून आतां तुमी ही ऑपरेशनां करूंक लागली. सामकेंच वायट जायक मातशें दिसता म्हाका. वास तरी बरो येता. वास सुंगटां न्ही. सुंगटां म्हणटकच वास येवकूच जाय बरो. ओके, आमचे हे शिजूनी आनी शिस्त आमी डॉक्टर कडेन खुबश्यो गजाल्यो करपाच्यो आसा. कित्याक आमी जेवण करता आसतना आमचो मूड बरो दवरपाकूच जाय आसता आनी ताच्या बरोबर गजाल्यो केल्यार तर आनीकूच बरो मूड जाता. आतां आमी पळयतात की खुबशीं दुयेंसां वाडटा, दुयेंती वाडटा. तर तुमकां दिसता की खंय तरी जेवणाचो एक व्हडलो वांटो आसा हितून? सगळ्यान व्हडलो वांटो जेवणाचोच आसा. वन इज जेवणाचो आनी दुसरो एनवायरमेंट, म्हणजे प्लास्टीक बिस्टीक ताजो सद्या. पूण जेवणाचो सामको आमचें जेवण सगळ्यांचें स्टायल चेंज जाल्या. पयलींच्या भशेन आमी ती म्हणजे पयलीं आवय बापूय आमकां वताली, म्हाका याद आसा आमकां चपाती आनी भाजी करून सकाळीं दिताली. आतां आवय बापूय दोग जाण कामाक आसता, सो तांकां टायम ना. सो तांकां तें सगळें रेडीमेड फूड सगळ्या भुरग्यांक तातूंत घालून दिवपाचें. मागीर तांकां सामोसा खा म्हूण सांगपाचें, मिरच्यो खाया वाटेर पयशे दिवपाक. सो थिंग्स हॅव चेंज. म्हणजे घराक केल्लें खाण सामकें कमी खातात, चडशे भायल्याच खातात. भायल्याचें तेल कसलें वापरता, कितें वापरता, प्लस ते सामकें तांबडें काळें जाय म्हणसर तें तेल वापरताले. सो ऑल दीस थिंग्स आर देर. प्लस नॉन व्हेज फूड मातशें खावपाचें वाडलां. पण मजा कशें लास्ट 10 वर्सां, लास्ट 10 इयर्स तरी चेंज जाल्या. खुबशे लोकांनी आपले डायट व्हेजिटेबल्स जाले, म्हणजे व्हेजिटेबल्स खातात खुबशे जाण, वॉकिंग करतात. पण इतके सगळे करून लास्ट 10 वर्सांनी आमी पळयलां की डायबिटीस इज ऑन द रायज, हायपरटेन्शन इज ऑन द रायज, कॅन्सर इज ऑन द रायज. म्हणजे लोकांनी आपल्या हातून चेंज करून सुद्दां देर इज रायज. सो वी नीड टू फायंड आउट एक्चुअली. आमी एक बरी स्टडी करपाची गरज आसा. आमी ऑन दॅट प्रोसेस आमी आसा. पण ती स्टडी जावंक जाय की बाबा एक अरावंड लाखभर लोक किंवा एक 20-25 हजार लोकांचे नेक्स्ट 10 वर्सां आमी स्टडी करपाक जाय की बाबा ते तांचे कितें खाता, तांकां कितें जालें दुयेंसां, तांचें कितें जालें.
तांचे रावपाचे कशें रावन उदक खंयचें वापरता. आतां आयज एक न्यूज आयल्या की खारें आमी नुस्तें करता तातूंत खंय आर्सेनीक आनी कार्बियम बी असलें आसा. तो एक धक्कोच बसला म्हाका सामको ते वाचून. सो आय नीड टू रीड दॅट. पण आता आमी चडशे आयकतात पळय, आमच्या घरांत जाणटेली आसा ती म्हणटात की आदी नुस्त्याची आमी मातशें हुमण करीत जाल्यार बरें रुचीक जातालें, किंवा खंयची भाजी आमी हाडटाली तेन्ना कितें करता पदार्थ तो एकदम रुचीक आसतालो. पण टी रूच हातून जे आमी जिन्नस यूज करतात नाही ते आसा पूण ते कशें आहा ते सगळे आमी फ्रेश वापरतले न्ही. रायट, आतांचे सगळे मसाले बिसाले कशे आहा रेडीमेड सगळे. सारकें. म्हणजे तूं ते आनी ती बाबडे रगड्यार बिगड्यार गाळून बिळून ते स्पेशल करताली. म्हणजे दे यूज टू हॅव दॅट टायम टू डू ऑल्सो. सर्वंट्स मेळटाली, आतां तुका सर्वंट्स ना, सगळीं कामांक आसा. सो शॉर्टकट्स इज द म्हणजे जाल्या सद्या तातूंत हेल्थाची मातशीशी हेळसाण जाताच. आता तुम्ही दोघांना घरातली मेडिकल फिल्डान, सो तुमच्या घरान अशें तुम्ही स्पेशल कितें डायट फॉलो करता, किंवा तुमचे तशे कितें रिस्ट्रिक्शन्स आसता घरान, की नॉर्मल सगळें जेवण? आमी नॉर्मलूच. अशें कांय स्पेशल हें ना? मोस्ट ऑफ द टायम आय टेल हर दॅट आमी कितें नुस्तें हाडलें जाल्यार विदीन 24 hours 48 hours ते खावपाक जाय. एक्चुअली ते आमच्या ल्हानपणान आमी सकाळी हाडलें जेवण ते दुसऱ्या दिसा केन्नाच वापरूंक ना. रायट. कित्याक ते सगळें सोंपतालें आनी तितकेंच करताले, दवरपाक जाय नाशिल्लें सगळें नुस्तें. जेवपाक आसतालें घरा कडेन. आतां कशें हांव एकादी आसता नासता, चलोय तेन्ना आसतालो, भायर गेली भुरगीं भायर गेलीं की कोण नासता. सो उरता सगळें जेवण ते भायर उडोवपाक. मागीर तांकां वास दिसप म्हणून एक आसा न्ही आमची कोंकणीन शब्द, वास दिसता बायलांक कितें भायर उडोवपाक, ते काडटा फ्रिजान मारपाचें. तुमच्या भुरगेपणान अशें तुमी कितें खंयचें जेवण आतां मिस करतात जे आतां तुमकां खावपाक मेळना, अशें कितें पदार्थ आसा? खुबशे आहा पदार्थ तशे. आमच्या हातून आमी कांद्याची भाकरी करताली आवय, आनी मागीर ती आमी जी बायल करता कधी केन्ना केन्ना. मागीर पाव उरलेले न्ही की सकाळचे पाव उरले जाल्यार सांजचे तो पावाचो सांजो करताली. ती आतां एक्सपर्ट जाले आमचे सगळे हें करपाक. तिका खबर आहा हें हाका आवडटा म्हणून. दीस थिंग्स आर देर. पूण इम्पॉर्टंट फीश करी रायस ती करताली न्ही, दे आर अल्टिमेट सामकें. स्पेशली सुकें पळपटी बिळपटी ते बुरांटे बिरांटे हाडून तातली करप न्ही. ह्या सगळ्या भितर आमी पळयतात की सोशल मिडियाचेर तुमचे खूब आमी सॉंग्स आयकतात, तुमचे डान्स पळयतात आमी. पण हे सगळ्याची आवड अशी आशिल्ली, टायम मेळनाशिल्लो केन्ना करपाक, की आतां अशें दवरला की थोडो टायम आपल्या खातीर जाय? त्यो पयलींच्यो आवडी सगळ्यो. तेन्ना आमी गाणी बिणी आमची ऑर्केस्ट्रा बिर्केस्ट्रा आसताली, आमी वाजयताली. आमच्या घरानूच खुबशे जाण आमी आशिल्ले गाणी म्हणटाली आनी ऑर्केस्ट्राचो करताले. घरानूच आमी कोणी आयलो जाल्यार बाली गाणी म्हणा, आमची भुरगीं बरी गाणी म्हणटा. मागीर आमी घरा आतां TV लायतात. 12 की 13 की 14 बी असली गाणी म्हणपाची. दीस ऑल थिंग्स वी आर ऑल मिसिंग. सो आतां ते कितें आतां टायम मातसो मेळ्ळो की ते उफाळून येता आमचे. लोक कशे दोतोर म्हणटा न्ही हे बरें म्हणल्या बरें म्हणलें ओगी ताळयो मारले की आमी मातशें फुलता. आमकां खबर आहा आमचे स्टँडर्ड कितें तो. पण कितें आहा लोक आपले उगीच लायक केले न्ही की मातशें बरें दिसता. म्हाका 1000 लायक दिले, म्हाका 2000 जाले. ओके, सो डॉक्टर कडेन आमी आज स्पेशल डिश शिकून घेतात. पण म्हाका दिसता ज्यो गजाल्यो अश्यो आसात की सगळे जाण आयकूंक सारकी गूंग जातली. पण आमची हांगासर डिश रेडी जावपाक पावल्या, तशी कितें करूया सांगा आतां फुडें नेक्स्ट स्टेप? ती सोलाय उरली आमची करपाची. ओके, सो आमची आजची ही स्पेशल डिश सुंगटाचे सुके. ओके, सो ते आमचे रेडी आसा. आणि डॉक्टर कडेन आमच्यो गजाली अश्योच चालू उरतल्यो. पण ताचे पयलीं आतां घेवया एक ल्हानसो ब्रेक, कित्याक आमचे फुडले सेगमेंट येतले जे आमी डॉक्टर कडेन जेवण करून शिकलीच, पण आतां आमी तांचे कडल्यान एक खेळूय खेळटली, जो आसा आमचो खेळ टायम. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आणि आता वेळ जाला आमचो खेळ टायम ह्या सेगमेंटान खेळपाचो. आणि आमचे बरोबर डॉक्टर आसात. आज खुबश्यो गजाली आमी तांचे कडल्यान आयकला आणि जशें आमी तांकां पळयतात व्हेरी एंटरटेनिंग म्हणूं शकता. आमी खूब मजा आयली ओदर पासून आमकां इतल्यो गजाली आयकुपाक. आणि आतां आमी तांचे बरोबर खेळ खेळटली. आमी हांगासर 4 वस्तू दवरला, इन्ग्रेडियंट्स दवरला. तुम्ही फक्त एका बोलान हात घालपाचो आणि आमकां सांगपाचें गॅस करून की कितें कितें पण ते मसालो बी तसले हय मिक्स आसा मसालो. मसाल्याच्या पेक्षा तुम्ही अपेंडिक्स हायड्रोसील असले मागीर कितें आमी
थायरॉइड गॉल ब्लेडर असले दवरले हांव तुका इझी सांगतलो हे आतां मसालो कसो म्हण आयडेंटिफाय Easy, करप म्हणून तुमकां डिफिकल्ट गेम शूड बी डिफिकल्ट न्ही. हे मातशें कितें ते आमी शेवट मुखवास कितें घालता पळय तसलें कितें म्हणटा ताका आमी आनी कितें आसतलें पळय न्हय गो बाय कळोंक ना डॉक्टर कितें ती आशिल्ली सांसवां. ही मिरयां पळया कितें ती देवा ती वाव राईट. गुड एटलीस्ट एक तरी आयडेंटिफाय कर ओके नेक्स्ट. बडीशेप पळया ये दिस इज बडीशेप नो व्हॉट इज इट जिरे लागीं आसा. cousin brother, cousin brother. घेऊ शकता एक राईट. लास्ट कळ्ळां म्हाका पण ताचें नांव म्हाका येना मिरयांचे कजन आसतले सगळीच कजनच ती पण कळना म्हाका हें कळूंक ना म्हाका हें कळ्ळें म्हाका ते पण ताका नांव येना म्हाका हे मसालोच करता ताजो कोथमिऱ्यो इतके डिफिकल्ट Okay. इट आउट ऑफ डिफिकल्ट पण देड एक गेस्ट सारखे केले ताका लागून आमी डॉक्टराक तांचो स्पेशल प्राइज दिया तांकां मेळटा एंटीक मार्डो हे रेस्टॉरंट कडल्यान तांकां मेळटा एक फूड वाउचर. सो रिक्वेस्ट करता एंटीक मार्डोचे को ओनर प्रथमेश शेठ हांच्यांनी हो तांकां दिवचो वाउचर डॉक्टराक. तुम्ही सांगले खुबशे रेस्टॉरंटांनी वता सो हांगा केन्ना पावल्या आयल्यार. हय हय हे म्हणजे सामकें स्पेशल पयलीं Okay. थंय एंटीक मार्दोळो थंय वताले आमी वेर्णा ओके. आतां आमी चडशे आयले जाल्यार हांगाच येता आणि अशें केन्ना इवनिंग टायम केन्ना मिरची भजी म्हणटा तसली आसा आवड खावपाची. आयतारचे सकाळी आमी रगल्याचे चिकन आसाय दिवचले ओके दिवचले फेमस. तातूंत आमी ती मिरची ती बायलूय बाबडी मिरची त्या दिसा एकाच दिसा आमी खातात मागीर चिकन ताजें आसता आयतारचें एकूचदा हांव चिकन सकाळचें खाता इज ऑन संडे दिवचले इज द बेस्ट कॅटरर्स राईट. ऑल द बेस्ट कॅटरर्स आर फ्रॉम बिचोली मंडे सो द बेस्ट फूड इज फ्रॉम बिचोली. सो आमी डॉक्टर कडेन आमच्यो गजाली अश्योच कंटिन्यू करतली आणि आता वेळ जाला आमचो आयच्या भागातलो फुडलो सेगमेंट घेवपाचो जंय आमचे आजचे शेफ जे एंटीक मार्डोचे शेफ आसा ते डॉक्टर खातीर एक स्पेशल तांची फेवरेट डिश करतली. ती डिश खंयची ती पळोवया. तडका विथ शेफ या सेगमेंटान आमच्या बरोबर आसा एंटीक मार्डो रेस्टॉरंटचे शेफ आमच्या बरोबर आसा नामदेव कासकर आणि कुंदा नायक. दोगांयकूय तुमकां येवकार. आणि खरें फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्यांक बरें दिसता कित्याक आमचे गोवन शेफ आमच्या बरोबर आसा तातूंत लेडी शेफ आसा. कितलीं वर्सां जालीं हांगासर आसा. 10 वर्ष 10 वर्सां. तुमकां 10 वर्सां जालीं. ओके सो मेन स्पेशालिटी कितें हांगा तुमी कितें प्रिपेअर करता. आम्ही सगळे मोस्टली गोवन आयटम प्रिपेअर करतात. थाली दोगांय गोवन. घेऊन थाली घेऊन बाकीचे काफ्रियाल शाकोती सगळे क्रॅब शेक्शेर इवन सगळे सी फूड आयटम असतात ते फ्रायड एव्हरीथिंग. ओके सो रेस्टॉरंटचो स्पेशल आयटम तुमचो खंयचो जो खूप डिमांडान आसता चडशे लोक ते ऑर्डर करता खंयचो. चिकन शाकोती चिकन गोवन शाकोती. चडशे. ओके सो आज तूं आमकां काफ्रेलो दाखोवपाचो आसा. काफ्रियाल तुमकां ओके सो एंटीक मार्डोची स्पेशल रेसिपी आमी हांगासर पळयतली जी आसा चिकन काफ्रियल. हांव सांगता चिकन काफ्रियाल कितें इन्ग्रेडियंट लागतात. ओके सो वी विल गो फॉर इन्ग्रेडियंट. मेन इन्ग्रेडियंट म्हटल्यार चिकन काफ्रियाल म्हटल्यार ट्रेडिशनल चिकन काफ्रियाल गोज विथ 1 लेग पीस. ओके इट्स अ फुल बिग साइज ऑफ लेग पीस दॅट वी आर मॅरिनेटिंग. तेका मॅरिनेट करपाक म्हटल्यार पेस्ट करपाक लागता आमकां 1 बंडल फॉर 2 सर्विंग ऑफ काफ्रियाल. दिस इज टाइप दिस वन वी गॉट 2 काफ्रियाल सर्विंग करपाक 2 लेग पीस. आमकां मसाले कितें लागता ते हांव तुमकां सांगता. एक म्हटल्यार 1 कोरिएंडर बंडल धनिया बंडल 1/2 बंडल पुदिना 6 to 7 green chilies. Okay. Then 1 capsicum small size of. Okay. Then this 1 lasun madam. Okay. And the ginger small cube piece of ginger. Okay. 80 ton तुका मिरयां लागता. Okay. लवंगा लागता 15-20. Then cinnamon stick. Okay. 4-5 लागपी piece. Okay, then the meat, salt to taste. Okay. Then haldi और बटर little butter और एक मैगी आणि मैगी हे later on Maggi preparation करपाक लागता. Okay. And ginger garlic paste with chili ginger garlic ते डिफरंट tea. पीस सेपरेट That's a paste ती लागता separate. Okay, स्टार्ट करपाची कशें start करपाची म्हटल्यार first
हे लेग पीस आसा ताका आमी कट घालून घेता. ओके हे कट घालून जाल्या उपरांत फर्स्ट आमकां मॅरिनेट करपाक जाय. ओके मॅरिनेट करच्या आदी आमकां हे सगळे इन्ग्रेडियंट आमी दाखयला. हे फूल ऑल इन्ग्रेडियंट वी हॅव टू चॉप आनी हे मिक्स करून आमकां पेस्ट करपाक ओके अशी पेस्ट रेडी जावन मेळटली. ओके दाटून इतले. दवरपाक जाय. दाट पेस्ट दवरूंक जाय. हम्म. डिसर्ट दीस आमकां एक बँकल सॉस म्हणून गोवन सॉस मेळटा. हेतून ते म्हणटा इमली म्हणल्यार आमची हे आमटाणीची. आमटाण्याचे उदक असता प्लस मिक्सचर आणि जिंजर गार्लिक Okay. पेस्ट बी मिक्स असतात. ओके. दिस इज फॉर टेस्टिंग स्पेशली. फर्स्ट ऑफ ऑल ही लेग पीस कट घालून घेतलेले आसा. हय. तेका आमी सॉल्ट मॅरिनेट जाले सॉल्ट जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट ओके आणि ही आमची केल्ली काफ्रियल पेस्ट ओके लिटिल थोडी घेऊन एका अर्धे वर मॅरिनेट करून दवरूंक जाय. पहिला हितून तेल घालता. ओके 2 स्पून तेल. मातशें तेल गरम जालें की मागीर हांव हे मॅरिनेट करून दवरला चिकन कापरेल्याचें ते हितून घालता. ओके ते फ्राय करून घेवपाचे. मातशें फ्राय करपाचें तेका. ओके तो उदक घालता 5 मिनिट जाले काय उदक घालून उदक घालून शिजोवपाचें. उदक घालून शिजोवपाचें. ड्रॉप ऑफ इल्ले आमचे बँकल सॉस घातल्या. अँकल सॉस. बँकल सॉस ओके. ओके then little of butter ओके half cube of maggi चिकन क्यूब. chicken maggi cube half we are using and we'll going to add the paste remaining Okay. paste आमची कापरेल आसा ती तेजेत वांगडा शिजोवंक जाय. ओके एक सुमार 500 ml हाफ लिटर तरी उदक घालपाक जाय. ओके एक कित्याक एक पीस मॅरिनेट जावपाक आनी शिजपाक आनी ते बी मंद आचेर म्हणटा तशें शिजोवंक जाय. आणि अँटीक माडोळ अशें रेस्टॉरंट आसा म्हाका दिसता मोस्ट चडशे लोक येतात ते गोवन खावपाक आणि स्पेशली फिश खावपाक. आणि तुमकांय जर अशे टेस्टी डिशीज तुमकां ट्राय करपाक जाय डेफिनेटली तुमकां हांगासर विजीट करचें पडटलें आणि हांगासरल्या वेगवेगळ्या तेंचो मेनू आसता तांचो तुमकां आस्वाद घेवपाक मेळटलो. ओके सो हांगासर तुमच्यो थालीज खूब फेमस आसा आणि चडशे लोक थालीज घेवपाक येता. सो कितल्यो टायपची थाली तुमचे आसता? आमची मॅडम एक वेज थाली आणि मादोली असता किंगफिश थाली असता आणि वेज थाली असता. वेज थालीन मॅडम आमचे कमीत कमी 11 आयटम असतात. 11 आयटम? 11 ओके. आयटम असतात मॅडम. आणि त्याच्या भायर आमगेले मादोल थाली असता किंगफिश थाली तितून बी असता. तातूंत कितें आसता स्पेशल? स्पेशल क्रेप्स असता, तिसरी असता, आंबट टीक असता, ओके. किसमोरी असता, नंतर प्रॉन्स करी, राईस, सलाड आणि किंगफिश असता. ओके किंगफिश पीस आसता आणि तुम्ही प्रिपेअर करता हे? हय आमीच करतात. आणि कितले ऑर्डर्स थालीचे तुमकां दिसान आसता? आमकां मॅडम कमीच म्हणल्यार 150 orders असता. आमी वयता. तुमचे शिफ्टी घेतली? हय आमची शिफ्टी. आणि एटलीस्ट म्हणजे आमची वेज बी वयता. वेजान बी आमची कमीच म्हणलं जाल्यार 11 आयटम असतात. चण्या रोस असता. आणि कितले हे वता? वयता 50-60 इतली थाली ओके, वेज इतले वयता. वयता आणि बरे आमचे स्पेशल आसता थाली. हय वेजा भितर सगळं आणि दोन्ही वेज आणि नॉन वेज तुम्ही प्रिपेअर आमीच करता? करतात. हय आमी करतात. आणि एक्चुअली खूप स्पेशल कशी आसा आमची थाली म्हणून आमी हे करतात. हय. ओके सो म्हाका सामको वास येवपाक लागला. काफ्रियल रेडी जाला. पळोवया. हे आमचे आतां कापरेल रेडी जाल्ले आसा. हय आणि हे मातशें आतां ग्रेवीची केला आमी ट्राय करूंक ना आज ग्रेवीची आसा. पण एज पर चॉयस आसता कस्टमराक जाय तशें ड्राय किंवा हे लिक्वीड मातशें पातळ जाय म्हणल्यार आमी ओके. पातळ करता. ड्राय करता करता रेडी आसा. हे आतां हे आतां ऑलरेडी आमगे शिजलें जाल्लें आसा. ओके ओके सो आमची आजची स्पेशल डीश जी अँटीक माडोळची एक म्हाका दिसता फेमस अशी डीश आसा ती आमची रेडी आसा जी आमी स्पेशली केला आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्ट डॉक्टर शेखर साळकर हांच्या खातीर. आनी दोनी आमचे शेफ कुंदा आनी नामदेव हांच्यांनी इतले बरे तरेन आमकां करून दाखयला. आय एम शुअर की सगळे जाणां ही ट्राय करून पळयतले. आनी जर
सेम टेस्ट तुमकां जर घरा आयली ना जाल्यार तुमी डेफिनेटली हांगासर येवन तुमकां ट्राय करपाकूच जाय आनी म्हाका दिसता प्रत्येकान एक फावटी तरी हांगासर येवन पयलीं ट्राय करूंकूच जाय म्हणजे थाली स्पेशली आनी तेंची गोवन डिशीज. सो थँक्यू सो मच तुम्ही दोगांना हांगा आयली आनी आमकां हे करून दाखयली. खरेंच खूब मजा आयली तुमच्या बरोबर ही डीश प्रिपेअर करताना. थँक्यू सो मच. थँक्यू तुमकां. तुमकां बी थँक्यू. तडका विथ शेफ हे सेगमेंट आमच्या हांगाच सोंपता. आता वेळ जालो एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया आमच्या शेवटच्या सेगमेंटान जंय आमी घेतली आजच्या दोनूय डिशिसांचो आस्वाद जे आसता आमचे आस्वाद सेगमेंट. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आनी आमी आतां पावल्या आमच्या शेवटच्या सेगमेंटान जे आमी घेतली आजच्या दोन्ही स्पेशल डिशिसांचो आस्वाद. आणि हो आस्वाद घेवपाक आमच्या बरोबर जॉईन जाला आता मिसेस मेधा साळकर तशेंच एंटीक मार्टचे को ओनर प्रथमेश शेट. दोगांक तुमकां वेलकम परत एक फावटी. आणि आता आमी मेन सेगमेंटान पावला आनी दोतोराक ऑलरेडी टेन्शन येवपाक सुरू जाला एक्झामीचो रिझल्ट. ओके. आणि हे टेस्टिंग ते करतले आणि म्हाका दिसता तांचेर चड मातशें टेन्शन येवपाक लागलां. ते काय ना बिकॉज तांची ती वेज न्हय ती ती खावची ना न्ही. ती पळोवनूच सांगतली पण वास पळ. केल्यार सारकें की ना ते. हय टीचर ती न्ही पास तरी करतली. शिकोवपी ती. शिकयल्ले हांवें पास ताका तरी करतली. ओके. सो आतां जर खरेंच बरें जाला जाल्यार आनीक चान्स मेळटलो किचनान न्ही. हय घरा तरी मेळटलो ताका. घरात कडेन म्हणटा ना आनी वन्स इन अ वायल अशें करूंक जाय कित्याक आत्मनिर्भर आसपाक जाय अशें हांव सदांच सांगता. नाल्यार म्हाका एक टेन्शन उरता. हय प्रोग्रामाच्या हातून म्हाका ते ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी ताका किचनान वावुरता तें पळोवपाची. आणि आता डॉक्टर सदांच बिझी आसता. सो अशें केन्ना कितें जालां की कितें तरी तुमचे फॅमिली प्रायोरिटी आसा ती चुकोवन डॉक्टराक खंयच्या तरी कॉलाक वचचें पडलां खंयच्या तरी पेशंटाक अटेंड करपाक अशें जालां केन्ना? ना धाकटी आसतना भुरगीं धाकटी आसतना म्हाका एक बर्थडे याद जाता जेन्ना आशिल्लो. मागीर बर्थडे केक कट करून तो रोखडो गेलो. म्हणजे अशें 3rd 4th बर्थडे अशें मायलस्टोन बर्थडे न्हय पण एका गेला. पण मागीर आयला. पण आतां तितलें कमी जालें कित्याक आतां एसिस्टंट्सूय आसा ताजे. सो प्रोफेशन वायज खुबशे एडजस्टमेंट करचे पडले पण वेळ दिता. हय वेळ दिता. हय. ओके. सो प्रथमेश एंटीक मार्टोळ इज अ ब्रँड इन गोवा. हय मॅम. सो हांगा पर्यंत पावला. तुका कशें दिसता? आमकां जाल्यार आतां हे इंडस्ट्रीन हॉटेल इंडस्ट्रीन जाल्यार 20 वर्सां जाल्लेले आसा. हे म्हाजें हॉटेल बाबान आनी मान मेळून केल्लेलें आसा. तेंच्यांनी हांवें ल्हान आसतना पयलें एक बारीकशें हॉटेल तेंच्यांनी 3 हॉटेलां आपले कुस्तारा आपले मेहनतीन घातले. एक चलो म्हूण म्हाज्या आवय बापायचे जेंचे कडेन पयलीं हांवें पळयलां ना आशिल्लें एक सादी बायक आनी सादी हे आशिल्ली. सो तेंचे कडेन इतलें मेहनत पळोवन म्हाका खरें उमेद जाता की म्हाजे आवय बापायन स्ट्रगल केला म्हणून. ते पळोवन आतां म्हाजें हें आसा ड्युटी आसा की तेंचो बिजनस फुडें व्हरपाचो. जे लोकांक तेंच्यांनी जी सर्वीस दिला ती फुडें व्हरपाची. आतां बाबान म्हाका तशी फूल फ्रिडम दिला मानूय दिला. पण कितें आसता धंदो म्हणटकीर एक आवय बापायचो आदार जायत पडटा आनी म्हाका तो सपोर्ट म्हाज्या आवय बापायसून खूब गावला. तेतून आतां तेंच्यांनी आतां आमी हॉटेल इंडस्ट्रीन फुडें लोकांक सर्वीस
प्लस बरे क्वॉलिटीचें जेवण आनी तो टेस्ट मेंटेन करप हें सगळ्यांत चड डिफिकल्ट. पळय हांव सादें एग्जांपल सांगता की जाल्यार आमची आतां थाली थाली खूब जाणां आमकां कस्टमर विचारता थालीचे तुमी ते वाट्यांनी कित्याक दिना काय म्हणून अशें वाडटा कित्याक. सो हे कॉन्सेप्टाचो आमचो मिनींग आसा की आमी लोकांक हे सर्व करता. सर्व म्हणजे सर्व करना, वाडटा हो आमचो कॉन्सेप्ट आसा. बाकीच्या वाट्यांचे वाटेनी तर ते सर्व करता. आवय आमचे केन्ना घरा आसता तेन्ना म्हाका लायक हो एक हुमन एक सोलकडी सोडली जाल्यार ती दोनूच आयटम म्हाका वाटेन दिताली, बाकी सगळी ती वाडटाली. सो आमचे लागून एंटीक मार्टवर एक आवय आनी जे कस्टमर आसा ते तेंचे भुरगे. सो आमचो हो कॉन्सेप्ट आमी हे हॉटेल चालू केला आनी तसोच आवय बापायचो जो तेंच्यांनी इतलो वर्सां तेंच्यांनी मेहनत करून केला ते फुडें व्हरतलो असो म्हाका येता. सुंदर म्हाका दिसता. आनी बेस्ट पार्ट म्हळ्यार तूं स्वता म्हणटा तशें किचनान सुद्दां तुका करपाक येता जेवण. हांव दोन स्टोरी सांगता कित्याक आसा ती. कित्याक आसा बापायन केन्ना BBA जालें, म्हाजें BBA कंप्लीट जालें. हांव म्हटलें बाबाक म्हटलें हांव चल MBA करपाक भायर वयता. तो MBA करून कितें करपाक आसा, तुका आपूण शिकयता व्हरून. शिकयता म्हाका असलो बरो दिसलो बाबा शिकयता. ओके म्हणलें तूं शिकपाक बरो आसा, एक्सपिरियन्स घेवपाक जाय कित्याक बापायच्या एक्सपिरियन्सा लागून आयज हांव इतलो हें पावला. आनी म्हाजे एक्सपिरियन्स फायनान्सान आसता. आमचे खरें बाबाचे हरशीक तेंचे दोगांचे कशें आसा आमच्या घरानूच सेम. कितेंय सांगू लास्टाक आवय सांगता ती फायनल डिसिजन. बाबा आमचो भायर कितलोय आसूं पण मा सांगता ते हय चल अशें करूया. आनी प्रेसिडेंट ती प्रायम मिनिस्टर आमी फक्त नांवाचे प्रेसिडेंट तशें आमच्या घरान सेम. आतां वचून कितें लोक एक स्टोरी सांगता. हॉटेलान गेलो बाबा म्हणलें चल तुका पयलीं डायरेक्ट सिंगासना बसयना, डायरेक्ट खुर्चेर बसयना कॅश कावंटराचेर, तुका पयलीं शिकयता. म्हणलें चल शिकयता रांदपाक शिकयता, कटींग शिकयता अशें दिसलें. अरे पयलीं आयदनां धुवपाक येयला काय आनी लिटर तितून मा नाशिल्ली, मा हॉटेलाचेर नाशिल्ली, मा खंय तरी गेल्लेली, मामागेर खंय तरी आशिल्ली. सो मागीर म्हाका येवन अशें केलें म्हटलें. दोन जोक बाबा टॅकल कसो बाबान बरी तकली वापरली. तूं म्हणटा न्ही आपल्या की आपूण तुका केन्ना मदत करना म्हूण घरा म्हणून आपल्यान चलया कितें फाल्यां तो हॉटेल चलयता हें करता तेका आयदनां धुवपाक पयलीं शिकयता न्ही, फाल्यां मागीर तुका कंप्लेन आसपाक न्ही. मागीर माव अशी म्हणटा बाबाक तशें. बाबा खाली कितें उत्तर दितलो, सॉरी बा दिता कितें उत्तर दितलो. सो ते वचून ते हें जालें. पण खरें सांगलें बाबान जी हें केलें की आयज म्हाका खरें कळटा की ते सकयल्यान वर येवप जाल्यार म्हाका नॉर्मली काय खबर तो टेस्ट मेंटेन करपाक लागून स्वता पयलीं कळपाक जाय. आनी बाबाय दृश्टीन तें करेक्ट आशिल्लें. पण मागीर म्हाकूय तें कळ्ळें एक आवयचो प्रेम आसता तो तेणें म्हाका सायडीक दवरलो. त्या प्रेमा लागून आयज हांगा पावला. व्हेरी नायस. आनी म्हाका दिसता जितलें जेवण हांगासरलें टेस्टी आसा तितलेंच आमी पळोवंक शकता की जो स्ट्रगल करून आज हांगा पावला तो तितलोच म्हणटा तसो इंट्रस्टींग असो आसा आनी प्रत्येकाक एक देख दिवपी आसा. आनी स्वताच प्रथमेश आमच्या बरोबर आसा, ताजे वयल्यान तुमी चिंतूं शकता की कितले एफर्ट्स घेवचे पडटा हांगा पावपाक. आनी आतां आमी मेन आमच्या गजाली कडेन वळुया, टेन्शन सोंपोवया. आमची वाचा बसली. ओके सो बट आय लव्ह युअर कन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर. रियली टेल मामा मांग सांग खरेंच व्हेरी नायस. दॅट ते बसून येवपाक जाय. हें उगीर आपले नामांकन उपयोग ना. यू शूड फील इट. ओके सो आज स्पेशल डिश दोतोरान आमच्या खातीर केल्ली आसा. सो तांकां आज आमी स्पेशल डिफरंट रोलान पळयला. तांच्यांनी पयलींच सांगिल्लें की तांकां खंय केन्नाच कितें करपाक किचनान वचपाची गरज पडूंक ना, वचूंक ना इनफॅक्ट. आनी फक्त च्या डीप च्या करपाक येताली ती आज डायरेक्टली हांगासर प्रॉन्स सुका केला. दॅट इज अ बिगस्ट अचिवमेंट अशें दिसपाक लागला म्हाका. सो तुमी हे टेस्ट करून सांगा आमकां की कशें जालां तें. आनी डेफिनेटली तुमकां आजचो स्पेशल चिकन काफ्रियल तुमकां टेस्ट करपाक जाय. टेस्ट करून पळया तुमी. तू सारकी टेस्ट सांगतलो न्ही म्हणून हांवें सांगला पयलीं. कॅमेरा हें हरशीं न्ही कात्रप्यो बी येताल्यो न्ही बिस्कुट्यो ताजेर घालून खाताले आमी. ओके सराक इतलें मॅडम इतलें मातशें सराक मातशें बिटाचें कशें बीट मातशें चड पडला. सारको सोलाची हे बीन स्वाद बीन सगळो सारको येयला. शिकयलो ते तशें करूना ताणें पण दिसता तरी वचूं दिसता बरें पण मातशें मीठ मातशें कमी चड पडलें. फर्स्ट टायम ऑपरेशन केलां बरें केलां वायट करूं ना. फर्स्ट टायम हांगा बरें म्हाका खार लागूं ना एक्चुअली मातशें लागला. हॉटेलियर म्हणून तो परफेक्ट चलतो. आमकां कितें आमकां आतां तसो न्ही ते लागून हे जाला. पण तर खरें सांगता तुमचे एफर्ट्स हय परफेक्ट कमेंडेबल. हय एक्चुअली हांवें फक्त तुमकां उलोवपाकूच दिवंक ना. ते मात खरें हय हय की आमकां इतलें बडबड सुरू जालो की पेशंटा कडेन इतलें उलयता. हय हय पेशंटाक दोतोरान उलयल्लें जायत
ऍक्च्युली त्याला म्हणजे ते उलयत ना म्हणता आपल्याकडे काय. सारखे हांवून बडबडू पण तांकां आवड एक म्हणजे गाणी चालू असतं पेशंटाकडे सो Okay. दॅट ऑल्सो पीपल एप्रिशिएट मागीर ते कोर्टात थंयच Old काबर घरा गाणी मागीर बी. उलोवंक जायना ते आनी काय विचारना पेशंट ते आर गुंग असतात ते गाण्यांनी बिण्यांनी. मॅम एक विचारू घराकडून असंच असता तो तर ना, 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 ते सांगता नाही, घरा उलयना. घरा कोर्टात उलयना. थंयच काबर येता. कोटा कामार सांगताली करून ती. येता. ओके काफ्रियल ते तुम्ही टेस्ट करून सांगा. काफरी आला न्ही कित्याक न्ही दॅट इज आयडिया घेतो चांगला बेस्ट जागे सांगू नाका दोतोर. तुझे कावळे खाल्ला मरे ते हॉटेलांत कितके फावट आयल्या रेग्युलर विजिटर न्ही. हालींच पावना पयलीं हांव वास्को वतालो न्ही दनपारां ट्युजडे फ्रायडे थंयच जेवता. सो हे सगळें आमी सोंपोवपाचें आसा पण आमचे गेस्ट वेळान वेळ काडून हांगासर आयले. हांव तुका कसो वेळ काडलो म्हाका अजुनूय कळना कित्याक फक्त एक विकेंड मेळटा फूल आख्ख्या विकांतल्यान म्हणून बायले घेवन येता मगो फेविकॉल का मजबूत जोड तो. तरी सुद्दां आयले वेळ काडून बरोबर मॅडमूय घेवन आयले खरेंच बरें दिसलें आनी सांगता आयकले आमी कितले उलयतात ते पण उलयतात ते खूब एंटरटेनींग आशिल्ले खूब मजा आयली आमकां आयकुपाक आनी म्हाका दिसता शुअर की तुमकांय तितलेंच आवडलें आसतलें. आनी आतां वेळ जाल्या आमच्या गेस्टाक पंचामृताकडल्यान एक स्पेशल हॅम्पर दिवपाचो. सो आज स्पेशली आमच्या बरोबर आसा हांगासर पंचामृताचे डिस्ट्रिब्युटर जे तिसवाडीचे इन्चार्ज आसा. सो रिक्वेस्ट करता सर चेतन कापडी हांच्यांनी तांकां आजचो हॅम्पर दिवचो. सो डॉक्टर साळकर जे आसा ते एक्सपर्ट सर्जन आसा आनी वेल नोन पर्सनॅलिटी इन गोवा आनी आय एम प्राऊड दॅट ते पंचामृतचे प्रोडक्ट्स यूज करून इतले बरे तांणी डीश केले. आय एम व्हेरी हॅपी आनी तांकां पळोवन खुबशे कस्टमर्सूय आतां पंचामृत कंपनीचे प्रोडक्ट्स यूज करतले अशें म्हाका दिसता. थँक्यू डॉक्टर. आय एप्रिशिएट युअर पंचामृत सगळ्यांनी वापरचें कित्याक इट कंटेन्स मिनरल इलेक्ट्रोलायट्स सगळे म्हणजे जे आमकां बारीक बारीक जे आमचे चुकता बाकीच्या हातून ते सगळे ताका फॉर्टिफायड सगळे आसा ते आयोडीन बियोडीन सगळे आसा भितर. सो आय थिंक इट इज हेल्पफूल आनी इट इज अ हेल्दी फूड. सो सगळ्यांनी ते प्रॉडक्ट वापरचे. आनी हांव सुद्दां तिसवाडी जी तालुका आसा ताजो हांव डिस्ट्रिब्युटर आसा आनी आमी हे प्रयत्न केला की मॅक्झिमम दुकानांनी आमी हे प्लेसमेंट करपाचो प्रयत्न केला. म्हाका दिसता तिसवाडीन आमी मोर दॅन 150 आउटलेट्सान प्रेझेंट आसा आनी कस्टमरांनी खंयच्याय दुकानान गेल्यार तांकां पंचामृतचे प्रोडक्ट्स मेळटलेत आनी वच्चे आनी घेवचे अशें विनंती आसा. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. सो आजचो हो एपिसोड सोंपोवच्या पयलीं डॉक्टरां कडेन मागता की आमच्या सगळ्या पळोवप्यां खातीर एक ल्हानसो मेसेज दिवचो. As a cancer surgeon, I always say that you have to come early, get yourself detected fast. Early diagnosis saves life. तूं बेगीन दोतोरा कडेन आयले बेगीन तुमचे सगळे सारके डायग्नोज केले जाल्यार तुमचें लायफ एकदम बरें जावंक शकता. त्या खातीर तिनूच मॅजीक बुलेट्स आहा. एक हॅव हेल्दी फूड वीच इज मोर ऑफ वेज लेस ऑफ नॉन वेज पण वेज आसूंकूच जाय जेवणान सदांच. दुसरें गूड एक्सरसायज कीप युअर सेल्फ फिट सारको. And third is stay away from smoking and alcohol. I think these three things can keep you healthy. परत एक फावटी सरांचो देव बरें करूं म्हणटा डॉक्टरांक जेच्यांनी खरेंच वेळ काडलो आनी आज आमचो एपिसोड हो एपिसोडान आयले आनी स्पेशली आज प्रॉन्स सुका करून दाखयले. खरेंच सुंगटाचे सुके म्हण. सुंगटाचे सुके या टिपिकल इथून आमची गोवन म्हणले की सुंगटाचे सुके म्हणटा सुंगटाचे फील लायक इटिंग. येस रायट. सो सुंगटाचे सुके आमकां करपाक दाखयले आनी म्हाका सुंगटां म्हणपाकूय लायली. ओके सो थँक्यू सो मच आनी इट वॉज रियली फन. खूब मजा आयली आनी मॅडम तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमकांय थँक्यू सो मच आनी स्पेशल थँक्स तुमकां आमचे आजचे किचन पार्टनर एंटीक मार्टोळ आमी हांगासर आयली. खूब मजा आयली. थँक्यू सो मच तुमकांय बी आनी आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा. असोच आमचो कार्यक्रम पळयत रावात पंचामृता स्वाद सीझन 3. देव बरें करूं. देव बरें.